नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारत संवसारीक पावंड्यार इलेक्ट्रीक वाहन निर्मितीत मुखार सरता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. प्रधानमंत्री मोदी 29 आणि 30 ऑगस्टाक जापान भेटेर जाल्यार 31 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबराक चीनाक दितले भेट. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हाजेरेंत उदयगिरी आणि हिमगिरी युद्ध नौकांचे जाले जलावतरण. थंय म्हळ्यारूच हरतालिकेचे जाले आयज पूजन. फाल्यां गणपती बाप्पाक येवकार दिवपाक गोंयकार उमेदीन सज्ज. आणि 5 ते 7 सप्टेंबर मदीं गोंयांत जातली आंतरराष्ट्रीय मास्टर्स बायलांची टेबल टेनिस सर्त. 60 वर्ल्ड चॅम्पियन्स जातली वांटेकार. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या गुजरात भोंवडे वेळार अहमदाबाद शारांत इतिहासीक विकास कामांचें लोकार्पण केलें. प्रधानमंत्र्यांनी सुझुकीच्या पयल्या बॅटरी इलेक्ट्रीक कार ई वितारा गाडयेक 5वो बावटो दाखयलो. उपरांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सुझुकी वाहनांच्या प्रदर्शनाक भेट दिली. आयज पुराय संवसार भारता कडेन पळयता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आयज सुझुकी जापान भारतांत उत्पादन करता. ई वितारा निर्मितीची सुरवात जाल्ल्यान मेक इन इंडिया मिशनाचें अदीक बळ मेळ्ळा, जाका लागून भारत संवसारीक पावंड्यार इलेक्ट्रीक वाहन निर्मितीत मुखार सरता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है. ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है. एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है. लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है. अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है. अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वदेशीक जीवन मंत्र म्हणून मानपाचें आवाहन केलें. मुखार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी स्वदेशीची व्याख्या स्पश्ट केली. स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों. गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो. और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है. मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है. पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है. वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं. लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा. पैसा किसी का, पसीना हमारा. जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी. इस भाव के साथ आप मेरे साथ चलिए दोस्तों.
2047 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, आपकी आने वाली अनेक पीढ़ियां आपके इस त्याग का गर्व करेगी, आपके इस योगदान का गर्व करेगी. प्रधानमंत्र्यांनी आज गुजरातात उक्तावण केल्ल्या प्रकल्पांचो हो आसा एरियल व्ह्यू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरेस्तारा जापान भेटेर वचपाक भायर सरतले. 29 आनी 30 ऑगस्टाक ते जापानात 15व्या भारत जापान वर्सुकी शिखर परिशदेत वांटेकार जातले. जापानाचे प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा हांच्या वांगडा प्रधानमंत्री मोदी हे शिखर परिशदेत वांटो घेतले. विदेश सचिव विक्रम मिस्री हांणी नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेत हे विशीं माहिती दिली. 15th India-Japan Annual Summit with the Prime Minister of Japan, His Excellency Shigeru Ishiba. This is a significant visit for several reasons. It's Prime Minister Modi's first annual summit with Prime Minister Ishiba. It is also his first standalone visit to Japan in nearly 7 years. He last visited for the annual summit in 2018. Since then, of course, he has visited Japan, but that has been for multilateral engagements and other ceremonial events. So this will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. This is also Prime Minister's 8th visit to Japan since he took office in 2014, and reflects the very high priority that this particular relationship has foreign relations. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनाचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग हांच्या आमंत्रणाचेर शांघाय संघटनेच्या शिखर परिशदेक वांटेकार जावपाक 31 ऑगस्ट आनी 1 सप्टेंबराक चीन भेटेर वतले. ह्या वेळार द्विपक्षीय बसका जातल्यो. विदेश मंत्रालयाचे सचिव तन्मय लाल हांणी ही माहिती दिली. Prime Minister Shri Narendra Modi will visit Tianjin, China, for the 25th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Council, the SCO, on 31st August and 1st September 2025 at the invitation of His Excellency President Xi Jinping of China. The SCO was established with the primary goal of countering three evils of terrorism, separatism, and extremism, which continue to remain a challenge. Today, as a regional platform, there is a broader range of sectors of cooperation among the SCO members. The SCO comprises 10 members. In addition to India, they include Belarus, China, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. There are a number of dialogue partners and observers also. India has been a member of the SCO since 2017, and earlier it was an observer since 2005. During the period of its membership, India has held the chair of the SCO Council of Heads of Government in 2020 and of the SCO Council of Heads of State during 2022-2023. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या आचरेत आयज उदयगिरी आणि हेमगिरी ह्या दोन युद्ध नौकांचे जलावतरण जाले. आंध्र प्रदेशातल्या विशाखापट्टणमात ही कार्यावळ झाली. ह्या दोनूय नौकांचे जलावतरण आत्मनिर्भर भारताक साकार करतले अशें संरक्षण मंत्र्यांनी सांगले. आज आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की कमीशनिंग के इस हिस्टोरिक मोमेंट पर आप सबके बीच उपस्थित होना मुझे बेहद अच्छा लगा है. मैं राष्ट्र की तरफ से इंडियन नेवी के मेन एंड वीमेन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो पूरे डेडिकेशन के साथ राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं. मैं इंडियन नेवी के ऑफिसर्स तथा सोल्जर्स को, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हेमगिरी की कमीशनिंग आत्मनिर्भर भारत के सपने की एक साकार होती तस्वीर है. साथ ही हमारे विजन और कमिटमेंट का भी मैं मानता हूं कि यह प्रमाण है. मैं इंडियन नेवी को इस अवसर पर और विशेष बधाई देता हूं. आमकां सदांच अपडेट आनी अपग्रेड करत रावपाक जाय अशेंय संरक्षण मंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले. की बात करूं तो इन वारशिप्स के नाम भी अपने आप में इंस्पिरेशन हैं.
उदयगिरी जो सूर्योदय का प्रतीक है, हमें यह याद दिलाता है कि हर नई सुबह नई ऊर्जा, नई चुनौतियों और नए अवसर लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ हिमगिरी नाम जो हिमालय की अडिग और अचल शक्ति का प्रतीक है, यह बताता है कि समुद्र की लहरों पर भी भारतीय नौसेना हिमालय की तरह ही अडिग है। ये दोनों अत्याधुनिक वारशिप्स हैं जिन्हें पूरी तरह भारत में ही निर्मित किया गया है। इन वारशिप्स के हथियार और सेंसर पैकेज इन्हें सागर का अजेय प्रहरी बनाते हैं। मुझे बताया गया है कि इन वारशिप्स में कई एडवांस कैपेबिलिटीज भी शामिल हैं। ये दोनों वारशिप लंबी दूरी तक मार करने वाली और सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो लॉन्चर, कम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे अत्याधुनिक और बेहद जरूरी सिस्टम से पूरी तरह लैस हैं। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। उपरांत पळोवया मुखावेली खबरो. मतदार वळेरी शुद्धीकरण प्रक्रियेविशीं इंडी गठबंधना कडल्यान साबार प्रश्न उपस्थित जातात. मजगती वेंचणूक आयोगान देशाच्या नागरिकांकडेन 5 प्रश्न विचारल्यात. मतदार वळेरीची खोलायेन तपासणी जावप गरजेचें आसा काय ना हो पयलो प्रश्न. मरण आयिल्ल्या व्यक्तींची नांवां वळेरींतल्यान काडूंक जाय वा ना हो दुसरो प्रश्न. तिसरो प्रश्न असो आसा, ज्या व्यक्तींची नांवां 2 वा चड सुवातांचेर आसा तांचें नांव एकूच सुवातेचेर आसपाक जाय वा ना. चवथो प्रश्न, जे दुसरे कडेन स्थलांतरीत जाल्यात तांचें नांव काडून उडोवपाक जाय काय नाका. आनी 5वो प्रश्न असो आसा, विदेशांत वचून रावल्यात तांचें नांव काडून उडोवपाक जाय की नाका. अशे हे 5 प्रश्न वेंचणूक आयोगान भौसाक केल्यात. काँग्रेस पक्षान बायलांचेर केल्ल्या वक्तव्याचो भाजपान खर उतरांनी निशेध उक्तायला. काँग्रेसीन बायलांची माफी मागपाक जाय अशें भाजपाचे म्हणयारे सुधांशू त्रिवेदी हांणी सांगलें. ते आयज पत्रकार परिशदेंत उलयताले. इससे पूर्व भी कांग्रेस के अनेक नेता महिलाओं के विरुद्ध अत्यंत अशोभनीय टिप्पणियां कर चुके हैं. चाहे कांग्रेस के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का एक अत्यंत अशोभनीय बयान हो महिलाओं के बारे में, जिसे उद्धृत करना उचित नहीं है, चाहे श्री प्रकाश जायसवाल जी का बयान हो, चाहे अभी राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी का वो बयान कि राजस्थान में रेप अधिक इसलिए होते हैं क्योंकि वह मर्दों वाला प्रदेश है. यह वह पार्टी है जिसकी सरकार ने महिलाओं की सम्मान की रक्षा के लिए सेना का ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो महिलाओं की शक्ति, स्वाभिमान और अस्मिता का प्रतीक है. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने के बाद उसका नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा. तो एक तरफ महिलाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जहां अत्यंत सम्मान और उत्कृष्ट भावनाएं रखती है, वहीं कांग्रेस पार्टी बहुत ही निकृष्ट और निंदनीय भावनाएं रखती है. मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस विषय के ऊपर क्षमा मांगनी चाहिए.
मध्य प्रदेशात घडून हाडिल्ल्या रणसंवाद ह्या कार्यावळीत संबोधित करताना चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ अनिल चौहान हांणी सांगले की भारत सदांच शांततायेच्या वाटेर उबो रावला, मात अशें न्हय की शांतीवाद जावपाक शकना. शक्ती बगर शांतताय काल्पनीक दिसता हें आमी विसरूंक फावना अशेंय तांणी म्हळें. India has always stood on the side of peace. We are a peace-loving nation, but don't mistake, we cannot be pacifists. I think peace without power is utopian. भारतान सदां शस्त्र आनी शास्त्राविशीं एकाच खेपे उलोवन दाखयला. जैता खातीर सैन्य रणनीती आनी योद्धाक वांगडा घेवन गरजेचे हाची सगळ्यांत व्हड देख म्हळ्यार महाभारत. भारत ही गौतम बुद्ध, महावीर जैन आनी महात्मा गांधीजींची धर्तरी आसा अशेंय तांणी मुखार उलयतना सांगलें. And they were exposed to combat skills as well as strategy and statecraft. Ran Samvad, in a way, is a continuation of that particular tradition that a professional soldier must also be a scholar warrior. We know that combination of military strategy and warrior is essential to win. And the foremost and the best example of this is Mahabharata actually and Gita. We all are all aware that Arjuna was the greatest warrior of all times actually. His battle skills were unmatched and legendary. Yet he needed a Krishna to guide him towards victory. Krishna, he was the embodiment of worldly knowledge and wisdom. He is a master of statecraft and strategy, and both of them combined together, that's what actually Mahabharata was won. Similarly, we had Chandragupta, who needed the wisdom of Chanakya, and in western side, if you look, even Alexander needed the wisdom of Aristotle. India has been a land of Gautam Buddha, Mahavir Jain, and Mahatma Gandhi, all champions of non-violence. रणसंवादाचो हेतू फुडारा खातीर रणनितीचेर विचार विनिमय करप आसा, जाका लागून अणभव आनी तंत्रगिन्यानाच्या मेळान फुडाराची रणनिती थारावपाक जातली अशें चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ अनिल चौहान हांणी म्हळें. Middle level officers and encourage them. Ran Samvad, we expect ideas flowing irrespective of age, service or experience. Let's discuss this important subject more freely. Run means actually war, and Samvad is something to do with dialogue. The seminar combines dialogue and conversations with war and war fighting. घेऊया एक ल्हानसोच विसव. जिधर देखिए फूल ही फूल. फूलों की खेती तो सारे किसान थोड़े बहुत तो करते ही हो, कोई बचे है कि नहीं करते, वरना फूलों की खेती करते 100 से ज़्यादा. कोई बीघे में लगाता है, कोई 1.5 बीघे में, इतने में रखता. पुरानी सोच में नए ज़माने के साथ बदलाव लाना, नए तरीकों के साथ काम करना, ये सब तरक्की के नुस्खे हैं. इनसे जिंदगियां बदल सकती हैं. ठीक वैसे जैसे मुखाना गांव के किसान अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं गांव से. भारत के गांवों की कहानियों का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. आयज गोंयभर तय म्हळ्यारूच हरतालिका पुजन व्हडा उमेदीन मनयतात. आयच्या दिसा बायलो तयेचो उपास धरतात आनी गौरी महादेवाची पुजा करतात. तशेंच वायणां देवा मुखार दवरतात. फाल्यां चवथी निमतान घराघरांनी माटोळी बांदपाचें काम निमण्या पावण्यार पावलां. तशेंच मकराची सजावटाचेरूय निमणो हात भोंवडायतात. कांय कडेन आदींच गणपतीची मूर्त हाडून दवरल्यात, जाल्यार कांय कडेन फाल्यां सकाळ फुडें हाडून गणपतीचें पुजन करतले. गोंयकारांची सगळ्यांत व्हडली परब चवथ मोठे उमेदीन आनी भक्तिभावान मनोवपाक पुराय गोंय सज्ज जालां. फाल्यां चवथ ते निमतान पुराय गोंय गणपतीक येवकार दिवपाक उमेदीन फुलून गेला. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी गोंयकारांक चवथीची परबी भेटयल्या. चैतन्यमय वातावरण निर्माण जालां आनी फाल्यां
आमची चवथ आमी साजरी करता. ही चवथ प्रत्येक घराघरांत मना भावे म्हणटा तशी सगळे कुटुंब एकत्रीत येवन जे लोक गांवां भायर आसा, जे लोक परदेशांत आसा, ते सगळे सादारण 2 दीस पयलीं गोंयांत येता आपल्या घरांत आनी सगळे एकठांय जावन 1.5 दिसाची, 5 दिसाची, 7 दिसाची, 9 दिसाची आनी 11 दिसाची अशी चवथ साजरी करता. आनी ह्या निमित्तान सगळे कुटुंब एकत्रीत आयिल्ल्या कारणान खेळीमेळीचें वातावरण आसता. आज म्हाका खूब आनंद जाता कारण गांवांतलो लोक आपले सगळे. पणजीकर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचो अंदू 32वा उत्सव. ते निमतान जायत्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. पयल्या 5 दिसा धर्मीक विधी आनी आरत्यो जातल्यो आनी त्या उपरांत सांस्कृतीक कार्यावळी आयोजीत केल्यात अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष रुपेश सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. गुजराती समाज, राजस्थानी समाज आनी पणजे महानगरपालिके वतीन सत्यनारायण पुजा, मुस्लिम समाजा वतीन आरती आनी महाप्रसाद, अखिल गोय घुमट आरती सर्त, चित्रकला सर्त तशेंच भजन, नाच आनी जायत्यो हेर कार्यावळी ह्या निमतान आयोजीत केल्यात. आणि 11 दिवसासाठी भरगच्च असं कार्यक्रमाचं आयोजन इथं केलेलं आहे. पहिले 5 दिवस फक्त आम्ही सगळ्यांच्या घरी गणपती असतात म्हणून आम्ही जास्त मोठा कार्यक्रम ठेवला नाही, परंतु दर दिवशी सकाळी पूजा होणार आहे 9:30 वाजता, त्यानंतर दुपारी 12 वाजता आरती व तीर्थप्रसाद होणार आहे, तसेच संध्याकाळी 7 वाजता आरती तीर्थप्रसाद. हा कार्यक्रम पहिले 5 दिवस चालू राहणार आहे. दिनांक 1 सप्टेंबर 2025 रोजी ह्या दिवसापासून कार्यक्रमाची सुरुवात मोठी रेलचेल होणार आहे. सकाळी 10 वाजता गुजराती समाज पणजीतर्फे सत्यनारायण पूजा होणार आहे. श्रींची पूजा आशिष जीना कांबळी यांच्याकडून होणार आहे. दुपारी 12:30 वाजता आरती व महाप्रसाद. त्यानंतर दुपारी 3 वाजता अखिल गोवा घुमट आरती स्पर्धा होणार आहे. द युनिटी कॉपरेटिव्ह मल्टीपर्पज प्रायमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटी ह्या नव्या कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे उक्तावण आयज केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक आनी प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी जाले. सहकार क्षेत्राची ताकद म्हाका दिसता साधारण अजून सकयलेपर्यंत ती भिजूना. सहकार क्षेत्र इतली मोठी ताकद आसा आनी ह्या सहकार क्षेत्राच्या आदाराचेर समाजात खूबशे बरे बदल आमी निश्चितपणे हाडूंक शकतात. इतली ताकद ह्या सहकार क्षेत्रांत आसा. परंतु काही मनशाच्या काही वेगळ्या हाका लागून सहकार क्षेत्र खरोखरच जे नीती नियम आमी जे पाळिनात त्यामुळे ते सहकार क्षेत्र इतलेशे वीक जालां. परंतु आमचे सहकार मनुष्य आसतले, सहकार क्षेत्राचेर प्रेम करपी लोक आसतले, हांच्या माध्यमातून आज देशांत हे सहकार क्षेत्र आज हळूहळू वयर सरत आसा. केंद्रान हे क्षेत्र सहकार क्षेत्र मजबूत जावचें म्हणून नवीन कायदे ह्या सहकार क्षेत्राचे केल्ले आसा की तातूंत खंय तरी हे सहकार क्षेत्र केन्नाच सकयल येवची ना आनी ह्या सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून समाजाचो विकास हो नेटान जातलो अशे पद्दतीन नवीन सहकार कायदे हे गेल्या अधिवेशनांतच पास जाल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता ताच्या आदाराचेर ज्यो काही त्रुटी आतां पर्यंत ह्या क्षेत्रांत आशिल्ल्यो त्यो त्रुटी आमी भरून काडटले आनी सहकार क्षेत्राक आनीक बरे दीस येतले. ह्या वेळार सोसायटीचे अध्यक्ष रवींद्र कुंभार आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. कष्टकरीचो समाज जो आसा खास करून आमी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटी म्हणटात, जो म्हजो शेतकार जो आसा तो शेतकार राब 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 राबता, आपले रक्ताचो घाम गळयता आनी तेच पयशे घेवन म्हणजे तो सेफ आसचो म्हणून एका बँकेन डेपॉझिट करता. पण वास्तविकता बरेचशा शाखां भितर त्यांचो जो घामाचो जो पयसो जो आसा तो पयशाच्या लोन माध्यमांतल्यान कोणाक वितरण करता की एक तर वेवसायीक जेका आमी बिझनेसमॅन म्हणटात. पूण हांव एकूच अर्ज करतलो हे मॅनेजमेंट की लोन जेन्ना आमी डिसबर्समेंट करतले तेदे वेळाचेर प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन
तांचे घेवचे आणि नंतरूच डिलिव्हरी तांकां दिवची आणि म्हणूनच निष्काळजीपणा बरीच जाल्ली आसा. 2-4 सोसायटी आज डुबलेले आसात कारण हांव इतलेंच मागतलो खास करून जे लोनी जे आसात ज्या आधाराक ज्या प्रसंगाक ही बँक तुमकां पावलो पावली ज्या वेळाचेर मेळटा त्यांचो विश्वासघात मात केन्नाच करूं नाका. शी पॅडल 2025 ही आंतरराष्ट्रीय मास्टर्स बायलांची टेबल टेनिस सर्त 5 ते 7 सप्टेंबर मजगती गोंयांत जातली. 60 वयर वर्ल्ड चॅम्पियन्स हे सर्तीत वांटेकार जातल्यो. संवसारीक वस्ताद मंतू मुर्मुरू, राष्ट्रकुल सर्तीत पदक विजेती रिटा जैन आनी हेर राष्ट्रीय वस्ताद मंगल सराफ हे सर्तीत खेळटल्यो. हे सर्ती विशीं म्हायती दिवपाक आयोजकांनी आयज पणजे पत्रकार परिशद घेतली. मुनमुन मुखर्जी हांणी हे विशीं म्हायती दिली. His team worked with us and Mr. Rajaraman has taken some interviews along with us. So this is very special and this tournament also very special for us. दीपा जैन हांणी ह्या सर्ती विशीं म्हायती दिली. All the women to come back and fulfill their passion and meet and greet with old friends. And I think when a woman is healthy and happy, then only she can make family happy and healthy. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. भारत संवसारीक पावंड्यार इलेक्ट्रीक वाहन निर्मितीत मुखार सरता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. प्रधानमंत्री मोदी 29 आनी 30 ऑगस्टाक जापान भेटेर जाल्यार 31 ऑगस्ट आनी 1 सप्टेंबराक चीनाक दितले भेट. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे हाजेरेंत उदयगिरी आनी हेमगिरी युद्ध नौकांचे जाले जलावतरण. तय म्हळ्यारूच हरतालिकेचे जाले आयज पुजन. फाल्यां गणपती बाप्पाक येवकार दिवपाक गोंयकार उमेदीन सज्ज. आनी 5 ते 7 सप्टेंबर मदीं गोंयांत जातली आंतरराष्ट्रीय मास्टर्स बायलांची टेबल टेनिस सर्त. 60 वर्ल्ड चॅम्पियन्स जातली वांटेकार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.